स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरांचे एक विजन आणि स्वप्न असले की बहुजन समाज गरिबातलो गरीब घटक रोजगारान आसपाचो, तेका काम मेळपाचें, तेच कार्य भाऊसाहेबाचे आयज प्रवीण आल्लेकर रुपान पेडण्यान करपाक त्यांनी स्टार्ट केला। आयज एक कोरगांव ब्युटिशनाचो जो क्लासीस ओपन केला, ते एक तेणे खरें तर आव्हानच आसा ह्या महिलांक, आणि त्या महिलांनी तेचो सुदृढ फायदो करून घेवपाचो। नीता मांद्रेकर भटवाडी। हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता की आमच्या मदीं प्रवीण सर येयल्ले आहात, ते येवकूय ना, तेंच्यांनी खूब अशें काम करून दाखयलां की आपूण येवच्या पयलीं कितें करता आनी कितें आपूण फुडें करतलो। म्हणजे हांव अनुभव घेतला, 5-6 म्हयने जाले सरा बरोबर आसा, काम करता म्हणजे जेन्ना म्हाका तेंचो विश्वास जालो तेन्नाच हांव भितर सरला। अशें की सरोंक ना सरा बरोबर की दुसऱ्यांनी सांगलें आनी म्हाका दुसऱ्यांनी जबरदस्ती तेतून चल पॉलिटिक्सान अशेंय म्हणून सांगूंक ना। हांवें मनीस पळयला आनी त्या सरा बरोबर कामाक पांय फुडें घातला। सांगपाची गजाल म्हणजे कशें, आमकां बायलांक हरसूं खूब गरज आसा कितें कोर्साची, कितें करतली अशें, पूण आमकां हेल्प असो कोणाचो नासलो। आतां जाय ते जावं कोर्स फुडें येतले जावं दितले ते नाका आमकां। आतां सद्या सरांनी पयलीं स्टार्टींग आमकां अगरबत्तीचो कोर्स दिलो, परत बॅग जूट दिलो, म्हाजे देव बरें करूं म्हणटा त्या राखयेचो, रक्षाबंधन काल जाली तेंचोय दिलो आमी केले। आणि आतां आमी ब्युटिशन म्हणजे अशें सादें हे न्हू, आमी जर प्रायवेट करतली जाल्यार तेका 10, 15, 20 तूं जशें घेताय पळय तशें तेका फी आसा। ती फी आमच्या भुरग्यांक अशें थोड्यांक अशें दिसूंक लागलें की ते सांगूंक लागले ब्युटिशन म्हाका हांव टिचर म्हणटकच आनी आमकां शिकपाचें जर आपल्याक जर हेल्प करता फी बद्दल जाल्यार सराक हांवें त्या कोर्सा बद्दल सांगलें, सर अशें फी घेतात म्हणून। सरांनी म्हाका कितें सांगलें, तुका पयशाचें पडोंक ना, भुरगीं जर आमची जर शिकोवंक सोदता जावं बायलां शिकोवंक सोदता तूं फुडें सर आनी ते कोर्सीस कितें आहा पळय तेंचे एज लिमीट अशें जर आहा ती फायल रेडी कर। सो हांव रेडी केलें आनी आतां हांव तुमकां इतकें सांगूंक सोदता की एक 100 रुपयाचें काम न्हू हें ब्युटिशन शिकप म्हणजे। एकाची फी 15,000, 20,000 अशी फी आसा। ती जर एका मनशा खातीर, एका स्टुडंटा खातीर ती जर आमकां इतके खर्च करूं शकता, तुमी चिंता की फाल्यां सकाळीं ते आमच्या भुरग्यां खातीर, आतां पळय आमच्या भुरग्यां खातीर आमी रिचार्ज करूंक गेल्यार कितें म्हणटात, पयशे ना म्हणटात, एक 100 रुपया 200, पूण आमच्या भुरग्यां खातीर जर तुमी म्हणटात, थोडे म्हणटा भायलो तो असो म्हणटात, जाल्यार भायलो मनीस जर आमच्या भुरग्यां खातीर इतकें थिंकींग करता, चिंतता की आमच्या भुरग्यां खातीर जो 15-20 हजार भायरसून कोर्स मेळटा तो जर आमकां जर फ्री दिता जाल्यार म्हाका तुमीच सांगा ते आमच्या मदीं येवन आमचें बरें जालें का वायट जालें ते प्रयोग केलो। आणि कितें इंटेन्शन त्याच्या फाटलें आसलें? इंटेन्शन म्हणजे आतां ना म्हटल्यार 1.5 वर्स जालें हांव हांगासर कोरगांवान पेडण्यान काम करता। आनी कोरगांवान हांवें पळयलां जाल्यार हांगासर कोणाकूच हांकां कोर्स ना, कसले कोर्स स्टार्ट करूंक नासले। जे भावी आमदार हांगासर आहा पळय तो सद्या अजून पासून निदानूच आसा, तेजे दोळे अजून उगडांक ना। तेका लागून हांवें कितें केलें, हांवें जाता तितले बायलांक घेवन जाता तितले कोर्स स्टार्ट केले। तेणी सांगलां तुमकां कसले कसले कोर्स केल्या ते, आनी आयज हो ब्युटिशन हांगासर ओपनिंग केल्लो कोर्स, ते सगळ्यांनी हेजो लाभ घेवचो। आनी हेज्या फुडें आनीक कितलीं भुरगीं आसा तांकां शिकोवंक जाय जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य येवचें, आनी म्हाजो तांकां सपोर्ट सदांच आसतलो। कित्याक भायर हो ब्युटिशन कोर्स करपाक खूब फीज घेता आनी सरान आमकां फ्री दिला, म्हणून हांव सगळ्यांच्या वतीन सरांक काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा। आनी जी आमकां टिचर हो ब्युटिशन कोर्स शिकयता ती सुद्दां आमकां बरो शिकयता आनी फ्रेंडली आसा, आनी जे आमकां कळना ते परत परत दाखयता, म्हणून हांव तिका सुद्दां थँक्यू म्हणटा।